नाल्लाची गेली आम्ही पणसाची घरी आहे गोली चॉकलेटी बोलू भूक लागल्या म्हाका जेवली किती जेवली आम्ही जेवली थंय पालू बालू भालू बालू कोण खातात पालू मेमे आणि ती माझी इतली केअर घेता जाणाय समज म्हाका जोर येयलो न्हू हॉस्पिटलान वच टॅबलेट घे नाकाल्ले चित्ता खबर आसा ऍटलिस्ट हांव खंय एका जाग्यार न्हू बसून वोडच्या जाग्यार पियोच्या जाग्यार न्हू खंय तरी बरेंच कितें करता. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो गायज तुमका खबर आसा आता वाजल्या दनपारची 12 आणि आमकां एक क्यूटशे आमच्या फॅमिलीन जेवपाक आपयल्ले शिवलच्यान. सो हांव पळय न्हेसोन बिसोन जाला रेडी आनी म्हाज्या पोटान सारखे उंदीर धांवतात. कित्याक सांग थंय वचोन हांव बरें जेवतलें टमटमीत सारखे सकाळच्यान काय खावंक सुद्दां ना आनी थंय बरें उमेदीन जेवतलें म्हणून. आनी हांव न्हेसोन बी पळय कशें दिसता. म्हाजें न्हू हें फेवरेट टी शर्ट हें न्हू हांवें बेळगांव घेतलेलें कळ्ळें तुमकां. ब्लॅक बरें दिसता न्हू म्हाजेर पण अवी म्हाका न्हू ब्लॅक कलर घालपाक दिना कळ्ळें. आतां पळोवया केन्ना भायर सरपाची ती. फटाफट न्हेसोन बिसोन हांव हरशें म्हणून रावल्लेच आसा. आतां फक्त दार बंद करपाचें आसा. पळोवया केन्ना पावता तो. हांगाल्यान आमी पयलीं कॉलेजीक वयताले शिवोले SFX. ते दीस चड बरे आसले. ओल्ड गुड डेज. स्लो करा. सो गायज आम्ही आता घरा कडली भायर सरलेली आसा आणि अर्ध्या वाटेक पावताच व्हडलो पावस पडलो आणि पळय वत आणि पावस वांगडाच पडटा. वा थंयशी रेनकोट घालता म्हणसर पावस गेलो आणि आता परत रेनकोट काडीत जाल्यार व्हडलो पावस येतलो. अशें कित्याक जाता म्हाका खबर ना कित्याक जाता ते. तुमकां खबर आहा जाल्यार प्लीज सांगात ना आमचेच कडेन अशें जाता आसतलें. चल या आमी आता फटाफट अवी नाजाल्यार व्हडलो पावस येतलो. ही हांगा कुल्ल्यो चुट्टा बी गावतल्यो मरे न्हू नुस्तें बिस्तें. ही इतले व्हांवता रे उदीक कोंगे आसतले हांगासर. पायनॅपल घेऊया न्हू. आणि कितें घेतलो एप्पल बरें. चॉकलेटी बायक दिवपाक हांव उडासूच नासलो कितें दिवपाक. दी हॅलो हाय वळखाले. वळखाले देवता देव शाली तुझा बर्थडे नाचलो गो. देवय बर्थडे बोलून रे बोलून हाडूंक वयता. तुका बोलून खूप आवडटाले. खूप कर तुका खूप आवडटा बोलून. हो बोलून खूप आवडटा. तुका दिला देणे. थँक्यू. गेलो गेलो मरे. काका थंय बसला त्या अटेंड दिसता. गेलो मरे. धांव नाका. तुका बलून आवडटाले. पय रे हांगा पय रे. ओय ओ बाय बाय पय रे. तुका बोलून आवडटा. तुका बोलून आवडटा खूप आवडटा. पय माझे फ्रेंड गावले म्हाका हांगासर न्हू ग. तू म्हाका मिस करताले. आणि तो बाबू खंय. अरे वा आई स्कूल ना तर तुका मागीर बेगीन सुटले. कितल्यांक सुट्टा. 12 आणि बाबू ना तो. आणि बाकीची खंय चिल्लर पार्टी. बाकीची घरान आसा. तुका कळ्ळें हांव येयलें म्हणून.
नाल्लाची गेली आम्ही पणसाची घरी आहे बोली बाय पळय बाय सारखे पळूंक वचोन ते नाका खंय जाला काय खंय आसलो रे तू आयज बऱ्यो कुल्ल्यो केल्या खंय आणि कितें बांगडे तुका कितें आवडटा कुल्ली हो बांगडे सुंगटां आनी लेफो आणि कुल्ली आवडाना चोट कितें माझा रहा की आहे आपणाचे काढ तुझे काढू त्याचे नाव किती दोन लागो बाय क्युटी आयज येयला आमी सनिकागेर जेवपाक पळय काय बरो बांगडो टमटमीत सारको भूक लागल्या म्हाका जेले तू पोट भरून जेवले हांव भरून कितें जेयले पोट भरून कितें सांगू नाका हय सो गायज आयज आमी फूल पावर जेल्लेली आसा आनी बेस्ट आसलें जेवण न्हू आं हय यम्मी आहले फूल पावर जाले सो गायज आता आमी वयता घरा वचना खंय तरी रावणाक व्हरतलो म्हाका आतां हांवी रे हांवी काय बरें जेवण आसलें न्हू आं यम्मी जेवण आसलें आं भरलेलो बांगडो शीत कडी टेस्टी न्हू हांवी बरें रांदता बाबडी हय हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशे आसात तुमी आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आणि आयज आमी गेल्लेली शिवोले आयज आमकां खरेंच मज्जा येयली मेन म्हणटा न्हू ती एक फॅमिली न्हू आमची एक अलग सारखी एक मेंबर जाल्लेली आसा आनी आयज काकीन न्हू आमचे बेश रांदलेले सारखे आनी आयज तेज्या चेड्यान न्हू गोरोवन काडलेलो पालू बाप रे कितें टेस्ट आसलो अमेझींग सारको आनी बरो बांगडो भाजलेलो तेणी बरो स्टफ करून बरो लागलो म्हाका आनी काकी तूं जर म्हाजी व्हिडिओ पळयता न्हू जाल्यार थँक्यू सो मच की तुमी आमकां इतली बरी करतात म्हणून देवाचे कृपेन तूं बेगीन सारकी जा आनी अशें हांव देवा कडेन मागता की तुमचें बरें घर जावचें म्हणून व्हेरी सून जाता तितलो मोग म्हाजे कडल्यान तुमकां आनी तुमी अशीच रावा म्हाज्या वांगडा सपोर्ट कसो म्हाजो यू नो तुमचो आशिर्वाद म्हणटा पळय तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी या देवाच्या कृपेन बेगीन तुमचें घर वयर सरतलें अशेंच मागणी करता हांव देवा कडेन बरें दिसलें म्हाका आयज खूब दिसांनी वचोन आनी या म्हाका आतां फुडें म्हाजे प्लॅन्स आसा ते जाणटेगेर गेल्लो न्हू हांव सो म्हाका न्हू बारीक सारीक म्हाका सरपंचा कडेन मेळोंक जाय सो म्हाका MLAक मेळोंक जाय वचोन आनी आय वॉन्ट टू डू अ प्रॉपर म्हणटा पळय ते प्रॉपर सारकें इन्वेस्टिगेट की ते जाणटेचे शिवोले आहा तेजे पयशे वयता तरी खंय कोण कितें करता ते म्हाका कळोंक जाय आसलें सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव फुडें चल्लोलो पळोवया आतां सद्या म्हाकाय टायम मेळना कित्याक आतां आयज रातची तुमी तर आयज पळयता जाल्यार आयज रातची नाल्यार फाल्यां सकाळची हांव गाडी घुसयता म्हाजी एरोक्स एसेसरीज बीन अपग्रेड करपाक आनी बारीक सारीक कितें कितें करपाक सो हाजो आतां हांव चड करून एक 15-20 दीस हेतूनच बिजी आसतलो म्हणजे हेतूनच आयज हांवें चिंतलेलें कितें पयलीं हांव वयतलो हिंगेर सनिकागेर सनिका आनी दामोदरागेर वयतलो आनी मागीर वयतलो म्हटलें कितें स्वीट लेकार वयतलो म्हणून आसलो हांगासर मागीर ते पावसाचें हें बरें ना वेदर बरें ना पावस बारीक बारीक पडटा आनी ते चिकलान रेबड्यान जायना म्हाजे कडेन सो हांवें मागीर चिंतलें पळोवया नेक्स्ट टायम कितें तरी करया म्हटलें सो गायज मेन म्हणटा तें न्हू तुमकां एक सांगता सो गायज तुमकां न्हू मेन म्हणटा तें एक गजाल सांगता आयज हांव जेन्ना थंय जाग्यार गेलोलो खंय शॉपार ओके सो गायज हांव तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता जे लोक इंस्टाग्राम फेसबूक जावं कितें यूज करता सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तुमी यू कम अक्रॉस म्हणटा ते मेन म्हणटा ते तुमी एका चेडवा वांगडा कॉन्टेक्टान वयतात जावं खंयच्याय चेड्या वांगडा तुमी एक कॉन्टेक्टान वयतात आनी तुमकां अशें दिसता की आयज आमी चला आतां आमी एक रिलेशन फुडें व्हरया जावं आमी कितें म्हणटा ते इंस्टाग्रामाचो मोग फुडें व्हरून काजार जावया लग्न जावया
कितेंय जावया. सो गायज हे तुमी करच्या पयलीं न्हू तुमकां एक हांव सांगता की 10 फावटी चिंतात की सोशल मिडियाचेर तुमी मोगान पडटा. आनी खंय म्हाजे पासून तशेंच सोशल मिडियांत अशें न्हू की हांव संत तुकाराम हांव अशें म्हणिना देवा सारको भुरगो आमी सोशल मिडियांत. पूण तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता की चेडवां जी चेड्यां वांगडा मोग करतात तेंची पयलीं बॅकग्रावंड पळया कशें कितें कसो कितें भुरगो तो. आनी चेडवांकूय चेड्यांकूय सांगता तुमी खंयच्या चेडवां वांगडा मोगान पडटा न्हू तेजी पासून डिटेल्स काडा. कित्याक आहा जाणा आयज काल तुमकां कोणाची कांय गॅरंटी ना कोण कसो कोण कितें तेजी कांय गॅरंटी ना. लग्न जालें काय मागीर तो टॉर्चर झगड्यो मारपीट आनी मागीर ते रिलेशन न्हू एक अलग हेचेर वयता. तुमकां कांय टेन्शन ना. तुमकां तुमी कितें करता तुमचें जाता तें जावं म्हणटा. पूण तुमच्या फाटल्यानची तुमचे आवय बापूय तेंचे सदीत एक ड्रीम आसता की आपणाचें चेडूं बऱ्या घरान वयचें जावं आपणाचो चेडो ताका बरी बायल मेळची. तेंकां मागीर आवय बापायक त्रास जाता हे टेन्शन जाता. सो हे टेन्शन जावंक नाका म्हणून हांव तुमकां सांगता तुमचो जो लायफ पार्टनर आसा न्हू तुमी 10 फावटी चिंता आनी करा. सगळे सिस्टम तुमच्या घरा कडले कितें तुमच्या घरा कडेन दोनूय वाटेन परमिशन त्या भायर त्या चेड्याचे जावं चेडवाचें बॅकग्रावंड तेची लायफ प्रिझेंट लायफ कशी कितें आहा तें पळोवन तुमी फुडें सरा. डायरेक्ट तुमी फुडें सरता न्हू ते खंय तरी तुमकां न्हू खंय तरी माल पडटा. अशें ते म्हाज्या समोर आयज कितें म्हणटा ते आयज म्हाज्या समोर एक मनशाची म्हाका एक स्टोरी आयकोंक येयली आयज आनी मनाक बरें दिसोंक ना. खरेंच म्हाका वायट दिसलें सारकें मनाक बरें दिसोंक ना म्हाजें. सो खंय तरी म्हाजें तें आयकलेल्याक म्हाजी तकली थंयच आसा की इतले बरें खंयसरूय इतल्या बऱ्या फॅमिलींतल्या मनशाक कोण असो एक हर्ट करतलो इतलो कितें म्हणटा तो जिवाक म्हणटा पळय लागता सारकें म्हाका सांगपाचें म्हाजे कडेन उतरांच सराना. हें म्हणटा ते कोण बाबडे आवय बापूय आपणाच्या चेडवाक फुडें काडटा लग्न बऱ्या घरान जावचें म्हणून. सो अशें एक इन्सिडेंट आयज म्हाका कळ्ळी पळय म्हाका खरी बरें दिसोंक ना वायट दिसलें सारकें. खंय तरी आवय बापायचे चुरचुरे बाबडे आपणाच्या चेडवाक बऱ्या जाग्यार धाडटात आनी कांय जायना त्या भाशेन मागीर. सो जाता तितल्या प्रमाणान तुमी न्हू कोणूय लायफ पार्टनर करता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जावं अरेंज मॅरेज करता न्हू 10 फावटी चिंता बाबा तो मनीस कसो तें चेडूं कशें बायल कशी जावं कसो हजबंड आपणाचो कसो आसा आपणाचो बॉयफ्रेंड कसो आसा तें पयलीं चिंता आनी फुडें सरा. नाल्यार एकाचे चार जावपाक न्हू केन्नाच टायम लागना. आनी आयज काल तुमकां खबरूच आसा लोक फुडें सरतात बारा मारपाक. कितलोय बरो जावं कितलोय वायट जावं लोक एकूच समान तुजी बारा मारतले. आतां म्हाजी ही व्हिडियोज पळयता न्हू तुमकां खरें सांगता ही आतां म्हाजी एक व्हिडियोज पळयता न्हू कोणें म्हाजे 2 दीस पयलीं व्हिडियोचेर कॉमेंट आसले थोड्या जाणांचे बरे आसले थोड्यांचे वायट आसले. आतां तेंचे कितें जाणा 4 दीस पयलीं तेंचेच कॉमेंट न्हू बाकीच्या सगळ्या व्हिडियोंचेर बरे आसले. पूण एक व्हिडियो तेंकां अशें दिसता की रॉंग म्हणून तो मनीस सदीत गलत तशें आसता. आनी खूब अशे लोक आनी खूब अशे एग्जाम्पल आसा लायफान. सो जाता तितल्या प्रमाणान न्हू तुमी जोय मनीस तुमी लायफान पार्टनर कसो चूज करता सो मेक शुअर की तो बरोच आसो आनी फुडें त्रास तुमकां जावचे न्हू म्हणून. चला फुडें वचया ह्या व्हिडियोन आतां. आयज आमी खंय गेल्ली गो? आयज आमी शिवोले गेल्लेली. कितें सांगू नाका आमी गेल्ले आयज पणजे. आमी बरी पोट भरून जेयली थंय. कितेंय सांगू नाका आमी जेवकूच ना. जेवली. कितें जेयली आमी? आमी जेयली थंय पालू. भालू 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 कोण खातात? भालू न्हू पालू मेमे. भालू तेजी कडी फ्रेश ताजे गरोवन हाडलेले. मागीर बांगडो भरलेलो बांगडो आनी टेस्टी सॅलेड चीज हय आनी जालें आनी कडी आसली परत तेजी पापलेटाची. पूण तुवें सॉफ्ट ड्रिंक हाडलें तें सांगूकूच ना मगो. सॉफ्ट ड्रिंक आनी उदीक आसलें आनी शीत आसलें. आयज आमी न्हू बरें पोट भरून जेयल्यान सारकी मज्जा येयली म्हाका. थँक्यू सो मच काकी न्हू. हय टेस्टी जेवण वाडलें. टेस्टी जेवण. आनी तेंचे बाय खंय हाडले गो धाकटे ते? आवय क्यूट आमकां सोडीत नासले वचनाका. तेंचे बाय आमकां सोडीत नासले गट धरून नासले बाबडे. आनी तेका काय नाका चॉकलेटी बी बलून जाय बलून 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 चॉकलेटी दिली चॉकलेटी नाका बलून बलून जाय तेका. आनी गायज हे पळय आयज तुमकां कितें दाखयता पळय हे पळय कितले पळय सुकण्यांचे गोटेर. हितूंतलो न्हू एक ते दीस पडलो तो हांवें घरा येयलो मागीर बरो दिसता पळोवपाक न्हू त्या खातीर न्हू. हय ते बाबा थोडी सुकणी पडटात आनी मरतात बी. आनी मागीर मागीर कितें वाऱ्यान आमी फाल्यां खंय वयतली गो त्या बद्दल सांग. फाल्यां आमी वयतली स्वीट लेकार. कितेंय सांगू नाका
स्वीट लेकार बीन हांव व्हरपाक ना तुका, म्हाका मूड ना इतल्या पयस वयपाक. फाल्यां आमी वयतली लक्षद्वीप. बरें हांवें चॅप्टर 10 दिसांक. लक्षद्वीप 10 दिसांक. हलवो तो कितें हलवो? माझ्या कडेन इतले पयशे ना. हांव 5 तुका जाय जाल्यार हांव थंय हांव हांगा व्हरोन हाडटा तुका. 5,000 तुका त्या बागान व्हरोन हाडटा, थंय ना बरें पोट भरून जाल्यार चल लक्षद्वीप पावलेल्या भशेन जालें. 5,000 सेव्हिंग करता, बाकीचे पयशे तू दी. 5,000 आमी हांगा वचून येतली लंडन, मागीर खंय ते आमचे पोर्चुगाल. आतां आमचो एलिस्टर गेला थंय पोर्चुगाल वचून येतली, मागीर आमी वचून येतली रशिया. 5,000 पुरो. 5,000 शॉपिंग बिपिंग करून जातले सगळे. हांवें तुका कितें सांगला, 5,000 हांव सेव्हिंग करता, उरलेले तू घाल. हांव 150 रुपये डाले का, 150 रुपये. हांव तुजे बेबी न्हू, तू आक. हांव तुजो बाबू न्हू. ना 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 कसोच न्हू. हांवच्या लाडाचे न्हू. हट का. सो गायज, तुमका खबर आसा न्हू, आयज आमी शिवोले जेवपाक गेल्लेले. ते काकीन न्हू आमकां जेवणूय दिल्लो आनी ते जेवणा बरोबर न्हू तुजो खूब मोग आसलेलो आनी म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी तुमकां तर खबर आहा की म्हाका मम्मी ना डॅडी ना म्हणून, पूण तिजे कडेन गेले पळय जेवणाक अशी दिसली की म्हाका मम्मी न्हू वाडटा कशी. कळ्ळें तुमकां? इतलो बरो तेणे म्हाका आनी अवीक सारको बरो म्हणजे बरो आपणाच्या भुरग्या भाशेन ट्रीट केला. आनी ती ट्रीट करता. आमचो फोन ना जाल्यार ती फोन मारता, अवीक फोन मारता, कशे आहात तुमी, बाय कशे आहा काय म्हणून. आनी तिका न्हू म्हाका अशें काकी म्हणून कशें दिसना, अशें दिसता की म्हाजी मम्मीच कशी म्हणून ती. आनी जेन्ना हांवें यूट्यूब स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना न्हू म्हाज्या वांगडा कोणूच नासलो अवी शिवाय सपोर्टाक सुद्दां. आनी आतां युट्यूबा वयल्यान न्हू म्हाका खूब व्हडली फॅमिली गावल्या. तशेंच न्हू आमची भायर सुद्दां फॅमिली आसा. एलिस्टर आहा तो म्हाजो भाव कसो, आनी तेजी बायल म्हाजी भयण कशी, फ्रेडेला आसा, मालिफा आहा, आलिशा आहा, जी आमकां न्हू खूब खूब मोग करता. आनी अशी करून न्हू आमची खूब फॅमिली आहा जी आमचेर जीव घालता कशें. आनी म्हाका आतां अशें दिसता जाणां ह्या युट्यूबा वयल्यान न्हू हांवें फूल म्हाजी लायफूच जोडल्या कशी. कळ्ळें तुमकां? जशें की तुमकां आसतली आपणाची मम्मी डॅडी भयण भाव घरान जे कितें तुमचें दूख सूख आसा ते तांकां शेअर करूंक कशें दिसता आनी तुमी तेंच्या वांगडा शेअर करता आसतली. हेज्या पयलीं न्हू म्हाका कितें जालें कितें पडलें, हांव खंय पडलें, जोर येता म्हाका, थंडी जाली, आनीक कितें जालें सांगपाक कोण नासलोलो. पूण आतां न्हू हांव म्हाजें दूख सूख सगळें कितें आहा न्हू तें तेंच्या वांगडा शेअर करता. आनी ती म्हाजी इतली कॅर घेता जाणां. समज म्हाका जोर येयलो न्हू हॉस्पिटलान वच, टॅबलेट घे, फोन मारून मारून परत परत विचारता जेयल्यात तुमी काय म्हणून. आनी अशें चिंतूंक नासलें म्हाका येदी व्हडली फॅमिली युट्यूबा वयल्यान गावतली म्हणून. आनी खूब रिस्पेक्टूय गावता. जेन्ना पयलीं आमी युट्यूब स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना न्हू लोकांनी कितें म्हणून सांगपाचें तुमकां, लोकांचें कामूच न्हू उलोवपाचें. आनी अशें खंय ना खंय दिसलेलें सुद्दां की स्टॉप करपाचें म्हणून. कित्याक की अशी लोकांची उतरां आयकपाक येताले जाणां सांगूं शकना. इतली वायट बरी न्हू वायट अशें म्हणटाले अरे तुका मेळटा तरी कितें युट्यूबा वयल्यो व्हिडिओ करून, कितें गावता तुमकां, अशें सुद्दां लोक उलयताले. तोंडार नांवाची घाण करतात तुमी, तसले सुद्दां उतरां आमकां आयकपाक येयला म्हाका आनी अवेक. कितें रे तूं तेका घेवन भोंवताय, बश्टी तुमच्या नांवाची घाण करतात, युट्यूब करून गावता कितें. आनी त्याच मनशाक आयज हांव सांगूंक सोदतां आनी युट्यूबा वयल्यान न्हू खूब व्हडली फॅमिली जोडलेली आसा. कळ्ळें तुमकां? आनी न्हू जे फाटीं तुमी आमकां अशें म्हणटाले पळय व्हिडिओ आमी करपाक स्टार्ट केल्लेली तेंकां मॅसेज दिवंक सोदता. आमी न्हू व्हिडिओ करीत रावतले, तुमी कितलें कितें म्हणात आमकां कांयच फरक पडना. आनी तूं मरे थंय बस, तूं मरे न्हू सगळीत जे कोणी आमकां अशें म्हटलेले ते तुमी बसात न्हू आनी जळात रावात थंयसर. कळ्ळें? कित्याक सांग तुमच्या कडेन कांय काम ना न्हू म्हणून तुमी तोंडां मारीत रावतात. आनी हांव आतां तुमकां भियाना, अशें चिंतूं नाका की बाबा हांव एकटेच आसता घरा, तशें कांयच चिंतूं नाका. म्हाज्या वाटेक येयल्यार न्हू हांव मोडून घालतलें धरून, हांव डायरेक्ट सांगता. ना कित्याक सांगता सांग हांव तुमकां, अशें न्हू म्हाका जेन्ना हांव एकटें आसतालें
माझ्या वांगडा कोण नासलेलो, माझी मम्मी एक्सपायर जाल्लेली. खूप लोक न्हू वाड्या वयले नाका नाका जाल्लेले उलोवप, एकटे असता चल हात घालया हे करया ते. पण माझ्या मम्मान न्हू म्हाका सारको स्ट्रॉंग केला. आता हांव कोणाक भियाना, तेन्नाच पासून हांव कोणाक भियाना. हांव तर सारखें स्ट्रॉंग घाल. आनी आता म्हाज्या वांगडा अवी आसा, म्हाज्या वांगडा तुमचो सपोर्ट आसा. तो असल्यांक भियोन रावपाचें ना. कितें म्हणटात, सारखें न्हू? अवी, म्हाका एक सांग, जेन्ना आमी युट्यूब नेवो नेवो स्टार्ट केल्लो पळय, तेन्ना लोक आमकां तोंडार म्हणटाले कितें गावता, नावाची तुमी आमच्या घाण करतात. याद आहा न्हू तुका? जेन्ना आमी स्टार्टिंग युट्यूब केल्लो पळय, युट्यूबाचेर हे घातलेले व्हिडिओ, तेन्ना लोक आमकां अशें म्हणटाले पळय, तुमकां गावता तरी कितें, तुमी आमच्याय नावाचे घाण करतात, तुमच्याय नावाची घाण करतात. तेका तू कितें सांगूंक सोदता? आप जलते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, किसी का अच्छा करते रहेंगे. वयलो वरसून देव पळयता, देवान घे म्हणून आशीर्वाद दिल्लो आसा. भुरग्यांचोच न्हू, जाणट्यांचो पासून. खंय तरी हांव म्हणिना आय एम अ परफेक्ट पर्सन, पण खंय चुकलो पासून न्हू जाल्यार म्हाका खंय सांबाळपी म्हाजी आख्खी युट्यूब फॅमिली आसा. आनी जे लोकांक अशे लोक पळोवन जे नाकाल्ले चित्ता खबर आसा, एटलिस्ट हांव खंय एका जाग्यार न्हू बसोन वोडच्या जाग्यार पियोच्या जाग्यार न्हू खंय तरी बरेंच कितें करता. हांव तेतून खूब ब्लेस्ड आहा, कळ्ळें न्हू. आनी मेन म्हणटा ते लोकांचें कितें, आपणाची चॉयस. सो गायज, फायनली घरा कडेन पावलो हांव. आनी सारको वायफायचो सारको फूल पावर उपयोग घेता हांव सारको. म्हणजे वायफायचे जे कनेक्शन घेतलां भारीच सुटला. डावनलोड व्हिडिओज, मुवीज, गेम्स आनी कितें, आनी अपलोडिंगाचे मातशे सारखे बेस्ट चल्लेले आसा न्हू का? अपलोडिंग बरें फूल पावर जायना आमचे, फटाफट जाता, पाटापाट म्हणजे करून जाता. गाडी दिसाना फाटल्यान न्हू म्हाजी. मागीर सांगता कितें पळय तें फुडल्या व्लॉगान न्हू, फुडल्या व्लॉगान सांगया तुमकां. आनी या आयज आमी जे फॅमिलीगेर गेल्ली खबर आसा, लवली फॅमिली सारकी. तेंचे धाकटे बाय बीन खूब बरे, म्हाका खूब बरें करतात. बरें दिसलें तेंगेर वचोन. खूब पोट भरून जेवलो हांव. तेज्या चेड्यान, ते आमची काकी आहा तेजो चेडो दामोदर, तेणी बरें सारको पालू हाडलेलो. त्याच टायमार गावलो खंय तेका, एक लकी कसो. आनी आमकांय बरो खांक मेळ्ळो. थँक्यू सो मच की तुमी इतली बरी करतात म्हणून आमकां. आनी टेस्टी आसले जेवण सारखें. आनी सॅलड म्हाका खूब लायक जालें. सॅलड केल्लें तेणी बरें सारकें. अजून रूच येता म्हाका. नेक्स्ट टायम काकी तूं म्हाजी व्हिडिओ पळयताय न्हू, नेक्स्ट टायम हांव तुमगेर येत जाल्यार म्हाका तशेंच सॅलड करून दी न्हू. हांव खूब लायक जालें सॅलड, खरें खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर लायक जालें सारकें. मज्जा येयली जेवण सारकी. आनी या आमचे अलग तरेचे ब्लॉग्स येवपाचे आसा. सो तुमी तर न्यू आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. आनी बेल आयकॉन दामपाक विसरो नाका. तुमकां नोटिफिकेशन येवचें ना नाल्यार. नोटिफिकेशन येना जाल्यार तुमकां कळचें ना की आमचो ब्लॉग्स अपलोड जालो म्हणून. सद्दां तुमकां एक सांगता, एवरी डे दनपारचे 12 सुमार आमचो ब्लॉग अपलोड जाता. 12 o'clock एवरी डे एट 12 o'clock न चुकता. सारको 12 सारको ब्लॉग आमचो सद्दी विजिबल जाता, म्हणजे पब्लीक जाता तशें. सो दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओ. टिल दॅन, गुड बाय.